जीवन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्याव आमी जीवनाक सोम्याच्या सोम्या जेजू थंय एकवट्या बांदात मोगाच्या सोम्याचे जेवण करता बलिदान सर्गींचे पवित्रकार गीता समाधान सोम्याचे मरण जीविताकार जीवन परवशा देव बरो दीस दिवून मागता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार आमी मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो बोवरतो दीस हो देवाक आमी दिन वाचूंक फावो कित्याक जायत्या तेंपात न्हू इगर्जेक वचून साक्रामेंता मुखार थंयसर बसून मागूंक अवकाश नातुल्लो आज तावन आमकां फावो जाला त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिवया कालच आमी पळयता काल तावनंत बाळोजेसच्या पूण शेताक हांगासर जायते जण येवन ताची आशिर्वाद घेवन जायत्या हप्त्या उपरांत आयिल्ले आसात आनी हें देवान आमकां फावो केला त्या बाबतीची साक जावंक काकुळतीवंत जिवीत जियोंक आज आमा सुमेस्तांक आपोवने आसा जेजू मेठा मेठांनी गेल्ले गेल्ले कडे सुवार्ता परगट करता एकच शेवट जावन आसलो त्या देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापीत करचें आनी आपल्या कामाक वावराडी तयार करचें आनी कोणी कितेंय सांगूंक ताच्या शेवटान तो बदल्लो ना ताच्या कामान तो पयस गेल्लो ना आनी असलोच एक महान मनीस मनयत कालच्या दिसा अंतरला फादर स्टॅन स्वामी दलितां खातीर आपलो जीव दिवन त्या कैदी जावन सुद्द हॉस्पिटलांत आपलो जीव सोडता हाच्या आत्म्या खातीर आमी मागया खंडीत जावन देव ताका ससनाचो विशेव दितलो तितलेंच न्हय ताचे वरवीं जायत्या जाणांक बरी खबर परगट करूंक साध्य जातलें म्हणलेली पातयेनी आमची जावन आसा तरी घडी बरदोळे आमचे दंबिया आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी जायते पोटी जेजूची सुवार्ता परगट करूंक देवाचें राज ह्या संवसारांत रुपीत करूंक आमी सलवल्याव जाल्यार काकुळतीवंत मनीस जावन दया दाखोवंक आमी चुकल्याव जाल्यार त्याच देवाचें बक्षाने मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत मागीर वजदान संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं
Sumiaka glutka, sumiaka glutka. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, पडलोलो संसार तुझ्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयां तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्यानी पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. त्याच राती जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगा बायलांक आनी दोगा साकरणीक आनी आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक घेवन जाबोक न्हंय उतारलो. तांकां ताणें पलतडी धाडली आनी तशेंच आपले सगळे दान देरवे पलतडी पावयले आनी आपूण एकलोच पाटी रावलो. तेन्ना कोण एकलो मनीस आयलो आनी उजवाडटा पर्यंत ताजे कडेन लढाय केली. जाकोबाचेर जैत व्हरूंक आपणाच्यान जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंगटाक एक मार दिलो आनी ताच्या पेंगटाची कीळ चुकली. त्या मनशान म्हळें, आतां म्हाका वचूंक सोड, दीस उदेव आयलो. पूण जाकोबान जाप दिली, तुवें म्हजेर आशिर्वाद दिल्या शिवाय हांव तुका वचूंक सोडचो ना. तुजें नांव कितें? विचारलें त्या मनशान. जाकोब ताणें जाप दिली. त्या मनशान म्हळें, ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्हय, बगार इस्रायल. कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलोय आनी जैतेवन जालोय. जाकोबान ताका विचारलें, उपकार करून तुजें नांव कितें म्हूण सांग. पूण ताणें ताका पाटी सवाल केलें, म्हजें नांव कित्याक विचारताय? उपरांत ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. जाकोबान म्हळें, हांवें देवाक रूप पळयलां तरी हांव जिवंत उरलां. देखून ताणें त्या जाग्याक पेनुवेल म्हूण नांव दवरलें. जाकोबान पेनुवेल सोडून वेताना दीस वयर आयिल्लो. आपल्या पेंगटाक लागून पांय कोंटीत तो समकतलो. हेच पासून इस्रायलितां आज पर्यंत पेंगटाच्या संदा वयले मांस खायनात, कित्याक त्या संदांचेर जाकोबाक मार घाल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडणूकार. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामळ पळयतलो सर्वेस्परा. कान दी सर्वेस्परा नितीवंताच्या ओल्याक. चीत दिवन आयक हांव मारता ती बोब. उगाड तुजे कान म्हज्या विनवणेक, म्हज्या वंटाचेर ना कसलेंच कपाट. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. तुजे तावन येवं म्हजे न्यायाचें तीर्प. तुज्याच दोळ्या मुखार उक्ते जावन सत न्हीत. जाल्यार म्हज्या काळजाची सोदना कर. रातीची पर्यंत ताची तपासणी करूंक ये. सूक्ष्मायेन म्हजी परीक्षा कर. म्हजे थंय कितेंच वायट तुका मेळचें ना. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामळ पळयतलो सर्वेस्परा. आपले हांव तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका कान दी, म्हज्या उतरां चीत दिवन आयक. दाखय तुजी विचित्र कार्यां. दुस्मानांतावन पळोवन तुजे आसरो सोदतल्यांक तुज्या उजव्या हातांत तूं सांबाळताय. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. तुज्या पाकट्याच्या सवळेन म्हाका लिपोवन दवर. हांव जाल्यार नितीवंतपणान सोलून तुज्या मुखामळ देखतलो. ह्या दुर्गतींतले उठताच तुजें दर्शन घेवंक म्हाका दादोशी कर. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामळ पळयतलो सर्वेस्परा. Hallelujah, 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 Hallelujah.
हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. Hallelujah. 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 Servis por तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मथेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देंवसार लागल्या एक मोन्याक ताचे सरची हाड नायले. देंवसाराक ताणें धांवडायताच मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मीत जावन म्हणालो, इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, देंवसारांच्या मुखेल्याच्या बोळान तो देंवसार धांवडायता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिराशिरा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीस कनवळायेन भरलें. कित्या गवळी नातल्ल्या बोकऱ्या बरी ते घुस्पडून बिसडले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. देवाचे उतर है. वाकणी तुका क्रिस्ता. His name is compassion. His nature is being compassionate, and doing the works of compassion is his passion. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जमलेल्या सभार तुज्या आनी मजेत असलेल्या लोकांक पळयवन, दुबळ्यांक पळोवन, कश्टतल्यांक पळोवन, निर्गतिकांक पळोवन, पिडेस्तांक पळोवन, शोशणेक वळख जाल्ल्यांक पळोवन, धमकेक बली सरल्यांक पळोवन जेजू काकूळ दाखयता, दयाळायेन भरता. तितलेंच न्हय, तांची तो बिरमोद पावता. ही काकुळत बाफानो आनी भयणीनो, केवल ही काकुळत ताका तांचे थंय दिसून आयिल्ली अजपां करूंक वडणी दिता. जावं पुरो कोडी काडटल्यांची, जावं पुरो टिका करतल्यांची, जावं पुरो ताच्या विशांत विमर्शा करतल्यांची, जावं पुरो ताच्या आट्या विट्या विशांत फाटल्यान उलयतल्यांची, हें कितेंच ताच्या बऱ्या कामाक, काकुळतीच्या कामाक, दयाळायेच्या कामाक अडखळ हाडिना. कित्याक ताचें नांव जावन नासलें काकुळतीचो दर्यो, मोगा सागोर तो जावन नासलो. ताची कालेत, ताचो स्वभाव, ताचे सैम, ताचें जिवीत, ताची रीत ही जावन आसली काकुळ दाखोवची, हेरांचो मोग करचो. त्या देखून वाळटात, मेठा मेठांनी खंयसर चलता थंयसर ह्यो काकुळतीच्यो करण्यो. आनी त्याच देखून जेजू म्हणटा, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. जायते पोटी बाफानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमच्या मिसावाक या आमचें बरें काम चड आनी चड बरें जायजे म्हूण आवंडयता. बऱ्यांतलें बरें मिसाव आमी करी जाय, बरो सेरमाम दी जाय, बरो नियाळ करी जाय, हेरांक उपकार करी जाय, असले जायते बरीं कामां जाय म्हणून आमचे हर प्रयत्न करता. पूण काकुळत नासतना जेजू ही बरीं कामां करता, गुण करता, विस्मितां करता, काकुळतीच्यो करण्यो करता. न्हय लोकांनी ताका वाव म्हणा जय म्हणून, न्हय कोणें ताची पाट तापडी जय म्हणून, बगार एकच कारणाक लागून हो जावन आसा देवान विसललो लोक.
ही परसा देवान मागलेली, देवान विंचलेली, हांचे खातीर हांव आयलां. तांची बिरमत तो पावता आनी बरीं कामां करता, अजपां करता, विजमितां करता. दुसरें कितेंच कारण ताचें थंय नातलें. हांकां गूण करता, म्हजो मोग ती सांगतात, हांव कितें म्हूण तांकां कळीत जाता आनी तांणी म्हजो पाटलाव करूंक आसा, म्हजे साक्षी ते जावंक आसात, म्हजें कितें मिसांव आसा तांणी तें मुंदरून व्हरूंक आसा. देखून जेजू म्हणटा, पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच. म्हजो मोग बघून, म्हजें जिवीत कितें म्हूण पळोवन वावराडी तुमी जाया, त्या देवाच्या राजाचें म्हणटा. A ministry without compassion is work without purpose. शेवट नातलें जिवीत जावंक पावता जर तर आमची ती काकुळत ना, दया ना, बोगसाणें ना तर. शेवट एकच, त्या देवाच्या मिसावान भागीदार जावचें, ताचे वावराडी जावचें आनी ताचे सांगाता एक दीस आमी ससनाचें जिवीत बगूंक अवकाश करून घेवचो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज ह्या काळार कोरोना पिडीत जाल्ल्या ह्या वेळार हर एक मनीस आशेता इतलेंच काकुळतीवंत हाजीरपण, दयाळायेची करणी आनी एक मोगा स्पर्श, लविंग टच. आमच्या घरांनी आमी जियोन आसा, लॉकडावन आसलें, दादले, स्त्रियो, भुरगीं सगळीं सांगता एक कुटुंब जावन जियोन आसतना आमच्या प्रेझन्सा वरवीं, आमच्या हाजीरपणा वरवीं ह्यो 3 संगती कुटुंबाक हांव दिवंक शकलां गाय. म्हज्या कुटुंबादारांक एक मोगा स्पर्श जावंक हांव पावलां गाय. केन्ना ती लॉकडावन ओपन जाता, अनलॉक जाता म्हूण आमच्या घरच्यांनी चिंतलां गाय. या सांगाता आसात कुटुंबाची, भोव बरें भोगता. असले दीस सदांय जाय आमकां. कुटुंबा सांगाता जियोंक जाय म्हणलें आमच्या कुटुंबादारांक बगलां. ह्या देंगणें, सदांनीच झगडें, सदांनीच ना समाधान कितें रास करतले आमच्या कुटुंबान, नियाळ आमी करूंक जाय. देखून गरजेचे मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचे काकुळतीवंत हाजीरपण, एकामेकाची दूख समजून घेवचे तसलो मनोभाव, दयाळायेच्यो करण्यो. जशें देवान म्हज्या वयर दया दाखयल्या तशें हांवूय म्हज्या कुटुंबादारांक, हेरांक दया दाखयतां. आनी हाचे वरवीं मोगाचो स्पर्श जो जेजूतावन, देवातावन हांवें म्हज्या हर एका मेटांनी घेतला, तो म्हज्या कुटुंबाच्यांकी हांव दितां. जर ह्यो 3 संगती म्हज्या जिवितांत खैर कुटुंबाची बगूंक शकतात, पळोवंक शकतात, तर खंडीत जावन खंयचीय वखद गूण करूंक जायना तसली पिडा ही गूण करूंक शकतल्यो. त्याच देखून सांव पावलो म्हणटा, क्रिस्तस सकडांक क्रिस्तस सकड. देखून कनवळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमी नेसा. संपणेच्या पयलें इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, ती तुमकां सांगूंक आशेता. डू ऑल द गूड यू कॅन, बाय ऑल द मिन्स यू कॅन, इन ऑल द प्लेसीस यू कॅन, एट ऑल टायम्स यू कॅन, टू ऑल द पीपल यू कॅन, एज लॉंग एज अँड एवर एज यू कॅन. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पॅशन फॉर क्रायस्ट अँड कंपॅशन फॉर द पीपल. वडणी त्या जेजूतय आनी काकुळत म्हज्या आनी तुज्या पेल्यातय. आमेन. Bapa di tangguhkan
बाबांनो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सत्वाक सुरस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखनतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सुरेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सुरेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयेची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें वुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समिस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारुवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu तुझे मरणामी संरमता, तुझे पुन्हा जीवन पोळामी परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे सगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता.
हांव क्वारमरिये देवाची माई सांगाती बागी वंजो ते सोपती बागी वंदर मंदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. देव जावन आसा काकुळतीचो देव तेंच जेजू न्हू ताच्या मेटा मेटांनी ह्या संवसारान केल्लें म्हाका आनी तुका काकुळतीवंत वावुराडी जावंक आपोवणें आसा. तर ही काकुळतीवंत जिणे जियोंक जाय अशी सर्व कुरपा बोळ आनी सकत मागून सांगाता सोम्यान शिकयल्लें मागणें व्हडा थाळयान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनवारांतली पेदेशिरेंतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व आत्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावटतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे कपडत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे कपडत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी. गेल्ले गेल्ले कडेन बोरी कामांक नंस गेल्लो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी खरी एकली सुभागी. सुम्या तुवें भितरचे म्हाका आपोवना पुतल्या उच्चावर म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा सर्व सुहा सद
जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. सर्वसुख सोदून करो मैपा, तूं श्रेष्ठ म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो उस्वास. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. बापा, येद्या देण्यानी तुवें आमकां बरल्याही ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळ्ळूं, हे आमी तुका निरंतरी वाकनू. हे मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आणि सर पदवेधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दर्या वेळेरी दोणी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक शेता पागी मनशांचो. सोमिया येता सोलून तुझे संगी, आयकूंक शेता आशीर्वाद दिवांका. पगे वंदन करवेन, आमच्या देवा आमच्या